स्मार्ट सिटीची चलिल्ल्या गताळ कामांची काँग्रेसीन शेनवारा पळोवणी केली आणि सरकाराचेर फारपेट चालूच दवरलो। सुमार वर्सभर जाले ह्या कामाक लागून लोकांचे धंदे बसल्यात, तरी लेगीत सरकारान कानार केंस ओडल्यात। ह्या फावट पणजे फकत बुडची ना तर उदक हे फावट गोमटे मेरेन पावतले आणि लोकांक होडयो घेवन भोंवचे पडटले, अशा खर उतरांनी काँग्रेसीन ह्या कामाचो निशेध केला। पळयात। पण हांगा इतलो डस्ट पोल्युशन जाता की इट इज रियली हार्मफूल फॉर हेल्थ। म्हणजे पब्लीक हेल्थ ऑथॉरिटीज आतां खंय न्हिदल्या वी डोंट नो। हे आतां हेल्थ ऑफिसर हे जे पळय लायसन्सां दिता बिल्डिंगेक हाका ताका पळय कितलो डस्ट येता पळय, तुमच्या फाटल्यान पळय कितलो डस्ट येता, अशी ही परिस्थिती। आनीक हे जे आतां दुकानदार आसा 70,000 80,000 रेंट दिता त्या शॉपांनी, तांकां बिजनसच जायना। हे कोणाक लागून जालें? हे कोणाच्या फॉल्टाक लागून ते सफर जाता, आज लोक सफर जाता। बिजनस सामकें प्रॅक्टिकली झिरो जावपाक पावला। त्या सारकें संतापल्या, इतले लोकांक इकॉनॉमीक लॉस केला तुम्ही, म्हणजे तुमचे कडेन प्लॅनच नासलो, तुमचे काय आयडियाच ना। आनी आतां कशें सोंपोवपाचें ती तुमचे कडेन आयडिया ना। हो आज हो मोठो प्रश्न घेवन आज काँग्रेस पार्टी हांगा फॅक्ट फायंडींग म्हणल्यार सगळे पॉयंट आमी इन्स्पेक्शन करीत आसा आनी फुडें मागीर आमी कितें तरी हाचेर फायनल कितें तरी एक्शन घेवपाक सोदता। हें तुमकां मिडियाकूय कळपाक जाय। लोकल MLA, चीफ मिनिस्टर, PW मिनिस्टर, WD मिनिस्टर, WRD मिनिस्टर, हे मिनिस्टर मेयर कोण MLA हे वेगवेगळी भाशा उलयतात, तुमीच एडमीट करता। सो दीस शोज द मॅग्निट्यूड ऑफ द प्रॉब्लेम। आय एम अगेन सेईंग दीस इज अ व्हेरी बिग स्कॅम। हे स्कॅम सामकें लास्ट फॅक्ट फायंडींग करून आमी ते सारकें कशे भाशेन हे आमी स्कॅम धरतलेच तांचे। स्कूल्स कॉलेजीस बी स्टार्ट जावपाचे आसा, तेतून ह्या परिस्थितीन इतले त्रास जावपाचे आसा, पेरंट्साक त्रास जातले। सो हांव प्रत्येक पणजेकारांक आतांच सांगता की बाबा तुमी रेडी रावा, व्हडे घेवन रेडी रावा। व्हडे घेवन तुमकां येवपाची परिस्थिती जातली। हरशीं बुडटालेच, आतां बुडून सामके हांगा पर्यंत पावतले। तुमकां व्हड्यांनीच येवचें पडटलें, बारीक बोटी घेवन येवपाक पडटलें आनी ते बोटी घेवन तुमकां भुरग्यांक स्कुलां आनी कॉलेजीक पावोवपाक पडटलें।